फुडाऱ्यांच्या पुस्तकां वेळेर वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्वराचो आत्मो जेफ्ताचेर देंवलो आनी तो गिलियाद आनी मनासेक धरून गिलियादच्या मिस्पाक पावलो. आनी गिलियादच्या मिस्पाक आमोनिताशी वचून ताणें वाट दवरली. आनी जेफ्तान सर्वेस्वराक अशी एक आंदोळ केली, आमोनिता तूं म्हज्या हातान घालशी जाल्यार आमोनिता कडेन झुजून सोयरीवोन जावन हांव परततना म्हाका मेळून म्हज्या घराच्या दारांतल्यान पयलो भायर सरता तो सर्वेस्वराचो जातलो आनी ताचो हांव सर्वेस्वराक खूब भेटयतलो. जेफ्तान आमोनीक आसले थंय तांची लढाय करूंक गेलो आनी सर्वेस्वरान तांकां तांच्या हातान घाली. आरोवेर हांव मिनी आनी आबेलकारान पळोवन तांची फाटीक लागून ताणें तांकां हार दिली. अशी तांकां एक व्हड हार पडली आनी इस्रायलिकां मुखार आमोनीक लोक हालतो जावचो पडलो. जेफ्ता मिस्पाक आपल्या घरा परततना ताची धूव ताका मेळून आयली. ती टोलक्याच्या आवाजान नाचताली. ती ताची एकलीच धूव. तिचे भायर ताका आनीक धूव नासली, पुतूय नासलो. तिका पळयली तेन्ना ताणें आपली आंगोसरां पिंजली आनी म्हणलें, धुवे म्हजे, कसलें म्हूण दूख तूं म्हाका हाडटा? म्हज्या दुर्दैवाचें कारण तूं. हांवें सर्वेस्वराक भास दिल्ली आनी दिल्लें उतर म्हज्यान फाटीं घेवन वचो. तिणें जबाब दिलो, म्हज्या बापा, तुवें सर्वेस्वराक भास दिल्ली. तुज्या दुस्मानाक आमोनितांचेर ताणें तुका जैत दिला म्हणटूच तुजे आंगोणे प्रमाणे म्हजे सरी कर. उपरांत तिणें आपल्या बापायक म्हणलें, म्हाका एक उपकार कर, म्हाका 2 म्हयने दी. हांव दोंगराचेर वेतां आनी म्हज्या सांगातेणी बरोबर म्हजें आंकवारपण लोटतां. ताणें जबाब दिलो, वच. आनी 2 म्हयन्यांक तिका सुटका दिली. म्हणटूच ती आपल्या बरोबरच्या सांगाती गेली आनी दोंगरार आपलें आंकवारपण लोटलें. 2 म्हयने जातूच ती आपल्या बापायशी परतून आयली आनी ताणें आपले आंगोणे बरोबर तिचे सोयीक गेले. देवाचें आत्म्यान आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब, तुजी खोशी करूंक हांव येता बाबा. उतर म्हणया, तुजी खोशी करूंक हांव येता बाबा. जो मनीस सर्वेस्वराचेर विस्वास ठेवता आनी कुठल्या देवाक बसलोल्यार तितुल्या बराबर भोंवना तो खरेंच भागी. जबाब, तुजी खोशी करूंक हांव येता बाबा. योग्य आनी भेटोव्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोरयो तुवें मागूंक नासली तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येतां. जबाब, तुजी खोशी करूंक हांव येता. तुजी खुशी हांवें फाळो घेवचो म्हूण शास्त्राच्या ग्रंथांचेर म्हाका फरमायलोलें आसा. देवा म्हज्या, सगळ्यांच्या काळजान तुजे सोबतीचो हांव मोग करतां. जबाब, तुजे खोशी करूंक हांव येता. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडली सोबेत हांवें बडबड केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणां सर्वेस्वरा. जबाब, तुजी खोशी करूंक हांव येता.